नमस्कार, गोवा मिड डे अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारान। ऑक्टोबरा सावन सरकारी नोकर भरती स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वरवीं कंत्राटी स्टाफाक अणभवाचो लाव जातलो। कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक सरकार शक्य त्यो साधन सुविधा दिता, मात तांकां नियमित करूंक शकना। सुप्रीम कोर्टाच्या उमादेवी निवाड्याक लागून अडखळ मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला। आमदार कार्लोसाच्या कायदेशीर सल्ल्याचोय विचार करता मुख्यमंत्र्याचे उतर। PWD, पंचायत, एड्युकेशन, GMC, हेल्थ सर्विसेस, वुमन्स एंड चाइल्ड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, WRD, म्युनिसिपालिटी आनी खुबशे डिपार्टमेंट्स जे आसा तितून कितलेशे भुरगे अजून पर्यंत रेग्युलायज जाल्ले ना, जावं ते अजून पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच आसा। सगळे जे आसा पळय न्ही, म्हणजे एकूच म्हणणें आहा तांकां जितको बेनिफिट्स दिवपाक मेळटा कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफाक तो सगळो बेनिफिट्स आमी तांकां दिता। फाटले फावटी आमी पास केला। ऑक्टोबराच्या ऑनवर्ड्स स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान त्याची भरती जातली आनी एक ॲड केला, ह्यान फुडें जे पोस्ट भरले वयतले एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही, म्हणजे खंयसरूय आसूं न्ही, प्रायवेट सेक्टरांत आसूं न्ही एक्सपिरियन्स किंवा गव्हर्मेंटांतलो आसूं न्ही, एक्सपिरियन्स काउंट जातलो म्हणून युनिफॉर्म रित्या स्टाफ सिलेक्शनाच्या वतीन भरती जातली। हेंकां एक्सपिरियन्स असल्या कारणान तांकां प्रिफरन्स मेळटलो। He speaks because we can't shake Umadevi judgment. That is a constitution bench judgment. Yes. And Umadevi 3 has clarified all this position. But I think that if we can employ this what is here, which government of India has given directives and followed. तुम्ही सेकंड पॅरा कितें म्हणटा ताजो? The appointment should not be illegal even if irregular. Illegal means you should not be unqualified and all that, temporal and thinga. Continued against sanctioned posts where persons appointed do not possess, that they are totally out. Those will be considered illegal. स्पीकर सर, हांगासर खुबशा डिपार्टमेंटांनी सँक्शन पोस्टूच ना। म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो तेणी इश्यू काडलो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सँक्शन पोस्ट नासतानाच कितलेशेच पोस्ट No, you can't put somebody on a permanent vacancy when there is no sanction post. That is not possible. But where there is, you have taken them and for so many years. Speaker sir, considering Advocate Kallus हांच्यानी व्यवस्थित विषय माझ्या समोर मांडला, आय एम लीगल ओपिनियन हाजेय घेता आणि अकॉर्डिंग टू दॅट इफ पॉसिबल आसत तर आम्ही त्याचा विचार करता। पाटील पेडण्या मिनी इंडिया प्रकल्प रोखडोच येता। प्रकल्प पर्यटनाचे नजरेन महत्वाचो। हो कसिनो न्ही, मंत्री माविन गुदिनो विधानसभेत उलयलो। कसिनोच्या नावान विरोधकांनी लोकांची दिशाभूल करची न्ही म्हूण उलो। मिनी इंडिया प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान खंय भारतांतल्या दर्शनीय स्थळांचे दर्शन घडटलें। Speaker sir, there is one more question which I have been Ilya Mujibare from Pernem. I want the minister to table the project of one project which is coming up in survey number 310/0 and 311/0 in Penne village, which is called Mini India Team Project. It is not defined at what project it is. The people of that area have a fear that it might be a casino. So I just want a clarification from the minister. आता तू एक बरो प्रश्न विचारलो। मिनी इंडिया पेरणे येता, सावता येयना, तुका मुद्दम सांगता तो प्रोजेक्ट कितें, तितून कसिनो काय ना। दोज आर मॉडल्स एंड रेप्लिकास ऑफ एवरी स्टेट। गोंय दाखयतले कितें आहा थिंगा, आमगे पेंजीम चर्च आसा, आमगे टेम्पल्स आहा, सगळे बरे बरे टेम्पल्स आहा म्हणजे गोंय दाखोवपाक। दिल्ली दाखयता जाल्यार कुतुब मिनार आसा, इंडिया गेट आसा। ओके, हे भाशेन प्रत्येक स्टेटीचे थिंग गेल्यार तुका दिसतलें यू आर इन ऑल द स्टेट्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कसिनो वॉट्सोएवर। आय एम टेलिंग यू विथ ऑल द एम्फेसिस, आय कॅन स्टेक एनीथिंग फॉर दॅट। सो ही अफवा घालनाका। IPBचे 80तले फक्त 13च प्रकल्प पुराय। IPBन 5 लाख स्क्वेअर मीटर रानां आणि शेतकी जमीन रूपांतरीत केल्या। आमदार विजयाचो आरोप। मंत्री म्हणटा शेतकी जमीन कन्वर्ट जावंकूच ना। सरकारान 2014 ते 2023 मजगती गोंयकारांक 10,000 मायज नोकऱ्यो दिल्यात। माविन उलयलो। मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकल्प तडीक लागले काय 100% जॉब गोंयकारांक। की एक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन ॲक्ट म्हणून 2014 केलो, बेस्ड ऑन एन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। मागीर तुम्ही 2021 गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एंड फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लिअरन्स ॲक्ट म्हणून पास केलो।
आनी ताजे मागीर तुमी 5,20,000 स्क्वेअर मिटर्स प्रायव्हेट लँड कन्वर्ट केलें. IDCचे लँड तुमी IPPन 5,74,000 स्क्वेअर मिटर्स दिले. 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट जाली. कितले जॉब तुम्ही क्रिएट केले आणि तुका दिसता की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स हॅज द ऑब्जेक्टिव्ह बीन अचीव्ड. तेणे सांगला 5,24,000 कन्वर्ट केले. इट इज पॉलिसी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड and to facilitate the industry to come up to generate employment. As I told you, more than 45% speaker sir गोंयकार आसा. आमी डेटा घेयला ते आनीकूय डिटेल हाडटा. हे पळय म्हणटा सगळे भायले येता दाखयता हांव कशे गोंयकार आहा ते. स्पीकर सर हांव एक सांगपाक सोदता, म्हाजे कडेन हिंगा आंकडो आसा. म्हजे कडेन आहा रे. होय, हांगा एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ऑफ गोवन्स फ्रॉम 2014 to 2023 is 10,832. तू मानता की 5,25,000 स्क्वेअर मिटर प्रायव्हेट जमीन कन्वर्ट जाली. ती रिजनल प्लॅनान कितें आशिल्ली, एग्रीकल्चर आनी नॅचरल कवर कन्वर्ट केली तुवें. सो आर यू अ पॅरलल टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट? तो पळय सांगता प्लेइंग टू द गॅलरी 524 जमीन कन्वर्ट करपाकूच पडटली. ताका दुसरें हांव सांगपाक सोदता, नो एग्रीकल्चरल लँड हॅज बीन कन्वर्टेड इन दॅट. तेंय हांव ताका इट हॅज बीन म्हणटा 13च प्रोजेक्ट कंप्लीट झाल्या. स्पीकर सर तो आन्सर 80 प्रोजेक्ट 13च कंप्लीट झाल्या. GTDCच्यो प्रॉपर्टी खाजगी ऑपरेटराक अलॉट करतना सेंट्रल व्हिजिलन्साची मार्गदर्शक तत्वां गुड्ड्याक मारल्यांत. विजयाचो आरोप. अलॉटमेंट करतना प्रॉपर्टी अंडर व्हॅल्यूड म्हूण विजयाक दुबाव. मंत्री रोहन खंवटेन GTDCन कोलवा आनी पणजे अलॉट केल्ल्या प्रॉपर्टींची म्हायती दिली. CVC मार्गदर्शक तत्वां वयल्यान विजय आनी रोहनाचे वाजले. स्पीकर सर म्हजो 2 क्वेश्चन आहा. एक, कोलवा कोणाक दिली? दुसरी, कोर्टाडेक कोणाक दिली? कोर्टाडेकाक कितली एरिया आशिल्ली आनी कितले पयशांक दिली? स्पीकर सर, कोलवाची प्रॉपर्टी which he is talking about, ती रेसिडेन्सी स्पीकर सर we have taken under private investment mode which has been developed, build, finance, operate and transfer basis. कितले पयशांक? टोटल UCF upfront concession fee स्पीकर सर तांणी दिल्या ती 19.78 crores plus 5% of revenue share on the gross turnover which will be there for the 2 terms of 30 years each. दुसरी खंयची जाय? कोर्टाडेक. People of Panjim were of the opinion that थंय कांयच हाय रायज येवचे न्ही, बिल्डिंग येवची न्ही, 6 मजले येवचे न्ही, कांयच जावचे न्ही, आसा तशेंच चलोवचे म्हणून हे तांची मागणी आशिल्ली. ही मागणी तांची घेवन वी एन्श्योर दॅट द प्लेस कीपिंग रिस्टोरिंग द सेम थिंग्स विदाउट हॅविंग अ हाय रायज बिल्डिंग, विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ गोईंग अप, वी विल एन्श्योर दॅट द प्लेस इन सिमिलर मॅनर विल बी डन रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर पीपल. वेन द चीफ मिनिस्टर इंटरव्यून एंड सेड की आसा तशेंच आसूं न्ही म्हणून. आणि CVC कित्याक लागता? CVC 100% जातलेच तें. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बट पुटिंग दॅट CVC हियर. आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम आवर हॉनरेबल MLA who's put it up, CVC हांगा कित्याक लागता? On what? स्पीकर सर, procedure. CVC सगळ्याक लागता. आम्ही प्रोसिजर मुख्यमंत्र्यान सांगचे म्हाका CVC लागना म्हणून. बायपास एनी प्रोसिजर स्पीकर सर. सुदिनान सांगचे CVC लागना म्हणून. All tenders come under CVC. We are in procedure. All tenders come under CVC. There are CVC guidelines. स्पीकर सर, every procedure aspect आम्ही करूनच, whether it is law CM फाइल कॉल करची. whether it is law CVC guidelines काय ना. whether it is law department. बरं मला एक स्टेटमेंट द्या तुम्ही स्पीकर सर की CVC गाईडलाईन तुमका लागना म्हणून. CVC गाईडलाईन कशा लागतात सांग मरे. स्पीकर सर, CVC गाईडलाईन लागता कशा? सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनाचे गाईडलाईन्स गोंया ऍप्लिकेबल ना म्हणून तुम्ही बाय प्रोसिजर व्हेन वी आर डुईंग इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन. स्टार्ट मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोपा वयल्यान पयलेच फावट आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाण जालें. मोपा वयल्यान आंतरराष्ट्रीय उड्डाण करपी एर इंडिया पयली फ्लायट. लंडन गॅटविकाक पॅसेंजर घेवन फ्लायटीचे टेक ऑफ. सप्तकांत 3 फावट फ्लायट. मजगतीं 2 सप्टेंबरा सावन इंडिगोची फ्लायट मोपा ते अबुधाबी वचपाचे तयारीत. आज देशभरातल्या 40 जाग्यार केंद्र सरकारा कडल्यान रोजगार मेळाव्याचे आयोजन. प्रधानमंत्र्यान 70,000 तरणाट्यांक नियुक्ती पत्रां वाटली. सरकाराचो खंय युवकांक सक्षम करपाचेर भर. पयलींच्या सरकाराच्या फोन बँकिंग स्कॅमाक लागून भारताच्या बँकिंग सेक्टराचो कणो मोडलो म्हूण मोदी उलयलो.
नीती आयोगाचे रिपोर्टा प्रमाण खंय 13 कोटी लोक गरिबींतल्यान भायर सरले। इस महत्वपूर्ण दिन आप सभी को सरकारी सेवा के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। तिरंगे की आन बान शान बढ़ाने के लिए काम करना है, देश का नाम रोशन करके दिखाना है। सभी युवाओं को, परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अर्थव्यवस्था के विस्तार में हमारे बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है। आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फॉर्म बैंकिंग करते हैं, लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में, उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। हम बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से गरीब से गरीब तबके को मजबूत बनाना चाहते हैं। उसमें आप लोग आज ये नियुक्ति पत्र के साथ ही संकल्प पत्र लेकर के जाएंगे। गोंयांत पावसान 75 गाठली। आता मेरेन 76 इंच पावस, सरासरी परस 18% मायज। धरणां 70 पार। साळावली, म्हैसाळ, उपाट, आमठणे, गावणे, काठार। उटंगरान, पेडणे, केप्यां चडशे रस्ते उदका पोना। पारोडे पुलार वर्सा प्रमाण उदक चडलें। गोंय कारवार हायवेचेर झाडां, हायवे ब्लॉक। वेधशाळेन 4 दीस येलो अलर्ट दिला, तितलीच मातशी थकाय। पणजे कांपालार पणजे जिमखान्याच्या गेटीर झाड कोसळ्ळें। दाभाळ बुट्टी, लोकांच्या हुमऱ्याक तेकले उदक, भुरग्यांक शाळेंत वचपाक त्रास। मजगती गावणे धरण ओव्हरफ्लो। दिवचल तालुक्यानय रस्ते उदका पोना, झाडां कोसळ्ळी रस्त्यार। चांदेल पेडण्या रस्तो उदका पोना, 4 गांवांचो शहरा वांगडा संपर्क तुटलो। कडशी मोपा हांगा साकवा वयल्यान उदक। कडशी मोपा हांगा एक ल्हान ब्रिज आसा, ते ब्रिजा वयल्यान लोक ये वच करतात, पण तांकां खंय तरी ते ब्रिज ल्हान आसल्या कारणान ब्रिजा वयल्यान उदक वयता, सो तांकां आयज खूब प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा। आनी गेल्या 5 ते 6 वर्सां जाले हेचेर लोक सांगीत आसा, पण हेचेर कोणीच लक्ष दिल्लेलें ना। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। केपें पावसाचे सावार, रस्ते उदका पोना। हेवी रेन जाल्ले कारणान पारोडा रोड आनी पाड्डे ब्रिज सबमर्ज जाल्ले आसा आनी आमी ट्रॅफिक चांदूरच्यान डायवर्ट केल्ले आसा फ्रॉम चांदूर टू केप्यां गुडये वयल्यान। दोडामार्ग पर्ये रस्त्यार झाड कोसळ्ळ्यान रस्तो ब्लॉक, लायटीचे खांबे रस्त्यार। नमस्कार, हांव सद्या आसा पर्याच्यान दोडामार्गाच्या रस्त्यार। पळयता आसल्यार फाटसून एक व्हडलेंशें झाड पडलेलें आहा आनी रस्त्याच्या मदोमद पडल्या कारणान येरादारी जी आसा, जी गोंयान कामाक येता महाराष्ट्रांतल्यान, ते ह्याच रस्त्यातून परत महाराष्ट्रान वयता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयांत अटल सेतू, नागरी पुरवण खातें, पणजे स्मार्ट सिटी अशी कितलेशेच स्कॅम जाल्ला। ताचेर कोण आवाज काडिना। बहुजन फुडाऱ्यांक सोंपोवपाक आयज सगळे विधानसभेत आमदार मंत्री गोविंद गावडे आड उलयतात म्हूण प्रियोळ प्रगती मंचाचो आरोप।
कला अकादमीचे कोसळ्ळा ते खंय पोन्ने स्ट्रक्चर. गोविंदान कांयच स्कॅम करूंक ना. प्रगती मंच खंय ताचे फाटल्यान उबो. आयज ताका तेंको दाखोवंक फर्मागुडे मंचाची सभा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर फोंड्या मागीर मडगांव म्युनिसिपालिटी तशें राजीव कला मंडीर आमचो मांडवी पूल हेजेर कोणूच उलयना. पूण आतां हे आमचो गोविंद गावडे सराचेर कितें तरी हेजे आरोप करता. हेजे फाटल्यान कितें तरी पळयतात की फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं अशी घटना खुबश्यो घडलेल्यो आसा. कालच सकाळी खंयसर तरी पंप हाऊस जे आसले ते कोसळ्ळे. अश्यो खुबश्यो घटना फाटल्या इतिहासान आमी पळयतात जाल्ले आसा. पूण जेन्ना ह्यो घटना थंय घडल्यो तेन्ना कोणीच तेजेर आवाज उठयलो ना की कोणाकूच खंयच्याच मंत्र्याक किंवा खंयच्याच आमदाराक कोणाकूच टिका तेजेर केली ना. पूण आयज जेन्ना हो कला अकादमीचो ओपन ऑडिटोरियम जो स्लॅब जो आयज कोसळ्ळो, जो एक फॅब्रिकेशन स्लॅब आशिल्लो, तो म्हाका दिसता तो फॅब्रिकेशन केल्ल्या कारणान भितूरले सगळे जे तेजे ते स्टील आसले ते रस्टिंग जावन ते पडलो आसतलो. हेका म्हाका दिसता गोविंद गावडेक जबाबदार धरप हे सामकें चुकीचें. खुबशे केसी घडटा. आयज तुमी येदे व्हडले डेव्हलपमेंट जाता येदे व्हडले ब्रीज बांदलेले आसा. ते ब्रिजाचें काम रोखडेंच इनोग्रेशन करून परत केल्लें आसा. डबल टिबल खर्च जाता पूण तेजेर खंयचोच मिनिस्टर उलयना, तेजेर कोणूच काय उलयना. जेन्ना एक आमदार एक मिनिस्टर इतलें बरें काम करता जाल्यार ताका संपूर्ण जे विरोधक आसा जावं आयज जे रुलिंगेन आसा तेंचे कडेन आपली कामां जे आपले खाती दिली ती सांबाळपाक जायना जावं त्या खात्यांतली कामां करपाक जायना. ते लोक आयज खंय तरी मिनिस्टराक टार्गेट करता. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.